नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसाना हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडाचो कोंकणी परमळो हे कार्यक्रमाक आज आम्ही सुरू करें. श्रीराम जय राम जय जय राम. हांवें अशी सूर कित्याक केले म्हणून तुमकां दिसतले ताका एक विशेष कारण आसा. आज अशी प्रारंभ करच्याक आमगेल सोयर जावन हांगा उपस्थित जाल्याची वेदमूर्ती आनंद वरदराज भट. नमस्कार, तुमगे स्वागत. तर हानी कुमठासान आयल्याची त्यांनी श्री राम दिग्विजय रथयात्रा जी अपार भक्ती श्रद्धेन पूर्णत्वाक पावली आणि अविस्मरणीय जाली. त्या रथयात्राचे साधारणतः 40 दिवसाच्या प्रवासाचे आनंद भट साक्षी. पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे श्री विद्याधीश स्वामीजींना एक संकल्प सर्व भक्तां खातीर केलेलो. पर्तगाळी मठाक 550 वर्ष पूर्ण जाली. इतलो थोर इतिहास परंपरेचो उडगास करून 550 दिवसांतू 550 कोटी राम नाम जप अभियान सुरू झाले. ताच एक भाग राम दिग्विजय रथयात्रा. 6086 किलोमीटर प्रवास, एक उणे 40 दिवस. हे अतिशय सुंदर रथयात्रेच अनुभव खबरो आज आम्ही वेदमूर्ती आनंद भटवान हांगे लागी उलोवन गुतून घेवया. बद्री हे पुण्यक्षेत्रासान भायर सरिलो पर्तगाळी मठाचे पावन भूमिक येवन पाविले वर्णन, सर्व जप केंद्रान भक्तगणाल भक्ती, त्याचे स्वागत, रामनामा सामर्थ्य आणि यात्रेची भव्यता दिव्यता तुमका अनुभवाक आयली. ती तुम्ही आज आमकां सांगता. प्रथम तुमगेले एक सांचो परिचय आम्ही हांगा करून दिताचे आणि ताच नंतर आम्ही उलोवच्या सुरू करूया. वेदमूर्ती आनंद भटमाम हांनी मूळ माविन कुर्वे गांवचे. कासरकोडचे गणपती नारायण देवस्थानाचे 60+5 वर्ष हांगेल आजो बापय आणि हांनी कार्यरत आशिल्ले. आनंद भट हांनी SSLC पर्यंत शिक्षण केले. नंतर वैदिक वृत्ती शिक्षण घेवचे अशी विचार करून पर्तगाळी मठांतू 5 वर्षांना शिक्षण पूर्ण केले. 99 इसवींतू वैभवी हांगे बरोबर हांगेल विवाह जालो. तांक एक धुव खुशी, ती सध्या बँगलोरांतू उच्च शिक्षण घेत आसा. शांतेरी कामाक्षी देवस्थान कुमठांतू हांनी 7 वर्ष अर्चक म्हणून काम केला. राम दिग्विजय रथयात्रेचो अनुभव आता तुम्ही आणि आम्ही तांगे बरोबर उलोवन ऐकून घेवया. नमस्कार भट. नमस्कार. तर पहिले प्रश्न म्हळ्यार रथयात्रेच्या प्रवासाक तुमकां विंतल्या किंवा तुम्ही वता आसा ते प्रवासा बशी हे तुमकां केन्ना कळले आणि ते तुमगेले अनुभव कशे आशिल्ले तेन्नाच? हाका दोन कारण. एक कारण कसं की म्हळ्यार आमगेले आम्ही देवाले अर्चन की पूजन केल्ले तसली एक ते एक साक्षी म्हणजे ते देवाले सेवा केल्ली निमित्ती आणि परमपूज स्वामी आशीर्वादाक निमित्ती आणि आमगेले म्हालगड्यान कसं देवाल की गुरुल की कसले एक तांणी पूजन केलें की तांगेल एक पुण्योदयान हें म्हाका भाग्य मेळ्ळें. हें पयलें कारण. दुसरें कारण कसं की म्हळ्यार आमगेले एक जीवोत्तम वैदिक संघ आसा. त्या संघा भितर आमगे परमपूज्य स्वाम्यान दवरलें तसलें हे 250 वर्षाचे हे रामनाम तारक मंत्राचे जपा विशयांतू तांणी एक म्हळ्यार हे कार्यक्रम कशे करता ना खंयचे एक वैदिकांक घेवन म्हळ्यार आमी हो कार्यक्रम कशे करता ताजे कसन करता अशी आमी एक वैदिक म्हळ्यार जीवोत्तम वैदिक संघा भितर आमी हे एक आयोजन केल्लें. आनीक हे विशयां भितर तांचे भितर हे रामरथाचे विशय बी आशिल्लो. आनीक हांचे भितर हे रामरथा विशया भितर कोण कोण वताचे तुमी हाका नांव दिवका अशें म्हणून आमकां सांगिल्लें ते संघा भितर. तेन्ना आमी कसं केलें की म्हळ्यार हांव बी नांव दिलें. आनीक आमगेले शिर्शीचो गोपाळकृष्ण देवस्थानाचो अर्चक शरण आचार्य हाणें आमी दोग लोकांना हांगा ह्या विशया नांव दिलें. बाकी खंयच्या वैदिकान नांव दिलें ना जाल्यार आमी 2 नांव आमी तांणी रजिस्टर करून घेतलें आनी ते कसले फायनल जावचे आसतले ते स्वाम्या मुखांतर जावचे अशें म्हणून आमकां ते संघा भितर आमकां एक मिटिंगा भितर आमकां विशय सांगलो. ताजे नंतर आमी कसं केलें की म्हळ्यार स्वाम्याले वचका तें आयले नंतर न्हय तें आमगेले 2-3 मिनट पयलें मिटींग जाल्लें
तेजून आमी ते कसले वेट केलें म्हळ्यार आमी कशें आमगेले दोन मात्र नांव न्हय आमगेले जातले म्हण आमी एक अभिप्राय दवरलो जाल्यार स्वाम्याले निर्णय येतो आमी तिचेर हें करचें जायना तशींच दिवस गेले जशे जाल्यार आमकां कसलीच मठान तर्फेन आमकां कसले ताजे अजून ते विशयांचो आमकां आयिल्लो ना खबर आयिल्लो ना ताद नंतर आमकां अशें भायल्यान विशय कसो कळकी म्हळ्यार सुमार वैदिकान परस्पर स्वाम्या बी मेळून घेवन नाजाल्यार अशीं सुमार लोक एक 16 लोकांन हाजे बदलाक वत्ता म्हणा बदलाक अभिप्रायाक अशीं दिलील म्हणून आमी आयकल्लें त्या कोण दिल्लें कसं आमकां वचना जाल्यार संघा भितर आमी दिलील नांव दोनच तशी दिवस गेले तशें आमी हे विशयांत जातले म्हणून एक आश करून दवरली फुडें लास्ट आमकां 15 दीस आशिल्ले तेन्ना मठान तुलेन आमकां एक विशय आयलो आनीक पळय अशी अमके दिसा तुमी येवन पावका दिल्लीक थंय एक स्वाम्याले एक उपस्थित मिटींग जेवचें आसा मुखार कसन करका ते विशयान चर्चा आसा तुमी 12 तारखेक थंय उपस्थित उरका अशें म्हण आपण आमकां मठान तुलेन आमकां विशय आयलो विशयान आपण कडेर आमगेले ह्यांत भितर 2 लोकां आशिल्ले आमी हांव आनी शरण भटनाम म्हूण आशिल्ले ताजे नंतर स्वाम्यान ते कसं केलें की म्हळ्यार हे इतले दिवस 2 वैदिकाले जेवचे कश्ट म्हणून तांणी 2 वैदिक आनी उपासतांनी तांचे भितर एड केले अशी 4 वैदिक इतलो लोकांक तुमी हांगा घेवन पावका म्हणून आमकां मठा तुलेन आमकां विशय आयलो तेन्ना सो आमी वाराणसी भितर आसात तेन्ना तो विशय आयलो ताजे नंतर आमी हे विशयान अड्डा म्हणून आमकां भारी खुशी जाली ते देखून आमी हे वचचे निर्णय केले जाल्यार ताजे पयले मिटिंगा भितर अशें येयलें की म्हळ्यार पार्ट बाय पार्ट करचें म्हणून आशिल्लें आमी म्हळ्यार कंप्लीट 38 दिवस राबचे म्हळ्यार कोणाक वैदिकांक कश्टदायक जाता कितें म्हळ्यार तांगेले तुगेले कसं एक वैदिक उरता तांगेले यजमान वर्गा काम उरताची हें प्रत्येक सांबाळ घेवन वचचें म्हळ्यार तितले दीस राबचे कश्ट जाता म्हणून पयले मिटिंगांत अशें विशय की म्हळ्यार पार्ट बाय पार्ट करचें म्हणून त्या विशयान स्वाम्यान कसं म्हळें की म्हळ्यार पार्ट बाय करचे विशयान आमी आलोचन करताची कित्याक की म्हळ्यार आमकां स्टार्टींग दोन एंड पासून उरतलो वैदिक जेवका कितें म्हळ्यार दुसरो पार्ट बाय तर केलो म्हणून जाल्यार कसो जाता की म्हळ्यार प्रत्येक विशय आतां प्रत्येक अनेक चेंज जाल्या नंतर वैदिक त्या प्रत्येक विशय ताका सांगता अलंकारा विशय सांगता ताचे ते रूल्स कसो नाही ते उठून सांगता ते उठून सांगच्या कश्ट जाता प्रारंभ दोन अंत्य पर्यंत उरतलो वैदिक आमी त्याच बदला प्रयत्न करताचे ताज नंतर हे पळोवया अशें म्हणून तेन्ना आमगेले विशय कसो आशिल्लो की म्हळ्यार पार्ट बाय करच्यो म्हणून आशिल्लो म्हळ्यार अप टू भद्रेतुल्यान आमी मुंबय पासून करचे मुंबयतल्यान आनी 2 वैदिक अशें म्हणून केलें स्वाम्यान केलें अशें म्हळें तेन्ना आमकां सुद्दां एकदम निर्णय घेवच्या बी सुद्दां एक धैर्य पाविल्लो ना एक म्हळ्यार 38 दिवस सवाय म्हयने जाता तेन्ना कसलें जावं म्हणून आमी तें कसलें धैर्य केलें आनीक आमी वताची म्हणून हें केलें ते हाजे वयल्यान आमकां कसो जालें की अड्डा म्हणून संतुले मठा तुलेन आमकां हे वचचे विशयांत आमकां स्वाम्याले एक आदेश आयलो आता रथयात्रेक भायर सरले ते तुम्ही म्हणला ना त्याच्या 1.5 महिन्या लागीं 1.5 महिन्यात तुम्ही तुमगे मना तयार केली तुम्ही घरा उरनाची म्हणून पण घरचे लोकल तुमगे आवय आसा तुमगेले यजमानी तांगेल कसं आशिल ते तांगेल कसं विचार आशिल्लो विचार म्हळ्यार तांणी एक म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार असल अवकाश आसा जिवनांत तांणी केन्ना मेळना जाल्यार म्हाका बी सुद्दां मस्त यजमान वर्ग आसाचे जाल्यार बीची म्हाका बी एक धैर्य म्हळ्यार नाशिल्लें की म्हळ्यार पळय आतां यजमाना करचें काम हें तें ते उट्टू सांबाळका इतले दीस सोन उरका म्हळ्यार तांचे भितर म्हळ्यार दिपावळी परब उरता तुळशी परब तांत आयल्या अशीं उठ परब तांत आयल्याची जाल्यार कशी करचें म्हळ्यार एक हें नाशिल्लें म्हळ्यार धैर्य नाशिल्लें जाल्यार आनी म्हगेल्या आईन जावो म्हगेल्या बायलेन जावो म्हगेल्या धुवेन म्हण जावो तशीं जी आमगेल्या सेंटरांत वैदेहीपती म्हळ्यार सेंटर आसा त्या सेंटराचे पूर्ण जापकांक पूर्ण आमकां धैर्य दिलें आनीक तुमी वचाचे आनीक तुमकां एक बरो एक अवकाश मेळ्ळो आसा तुमी धैर्य करून वचाचे तुमकां सर्व रितीन बरे रितीन जातलें अशें म्हणून तांणी उट्टू धैर्य दिल्ल्याचे वयल्यान आमकां एक धैर्य येलें हां वच येता म्हणलें ते देखून ते घरचे कसले एक वेवस्था आसा ते उट्टू ते करेक्ट कोर घेवन वचे आमी त्या विशयांत आमी वचचे विशयांत निर्णय केलो आता विद्याधी स्वामीचे मार्गदर्शन हे अतिउत्तम सरांगूत आसा तुमकां बद्री ते पर्तगाळी ह्या यात्रे वेळार ताचो अनुभव आयिल्लो उरतलो तर ताचे बद्दल एक थोडं आमगेले हे रथयात्रेक स्वाम्याले मार्गदर्शन आसा हें मुख्य तांगेले मार्गदर्शना शिवाय खंयचेंय कार्य जालें ना कितें की म्हळ्यार आमकां थंय दिल्लींत आपेल नंतर स्वाम्यान एक मिटींग आयोजन केलें कितें की म्हळ्यार आमी स्वाम्या बशीची आमी भद्री गेल्ले स्वामी तेन्ना दिल्ली आशिल्ले 12 तारीख आमी दिल्ली पावल्याची 18 तारीख ऑक्टोबर 18 तारीख रथयात्रा प्रारंभ जाता स्वाम्या बशी आमी भद्री गेल्ले जाल्यार स्वाम्यान हांगा आमकां एक मिटींग आयोजन केलें कसं की म्हळ्यार मुखार तुमी हें कशें करता
म्हणजे आत पळय आमी रथयात्रे वगैरे ते राबची व्यवस्था कसली, तान्नी व्यवस्था कसली, खंय काही राब का, खंय काही कसकसन कर का, राबील टायमार कसल तुम्ही कर का, ते प्रत्येक स्वाम्यान कसन दिलं आमकां मार्गदर्शन ज्ञान दिलें. आणि ते मार्गदर्शना प्रमाणेच आम्ही कसं कर का, तशी वच का म्हणले आम्ही अभिप्राय दवरून आम्ही ते जो एक स्वाम्यान कसं मार्गदर्शन दिल्या त्या प्रमाणेच आम्ही कसं केलं की म्हळ्यार आम्ही त्या रथयात्रेचे प्रारंभ केल्या. म्हळ्यार स्वाम्यान मार्गदर्शन वय. तशींच स्वाम्यान आमकां कसं म्हणलें की म्हळ्यार तुम्ही खंयची गडबड करचे ना खंयचे रथयात्रे विशयान. कारण कसं की म्हळ्यार आमगेल्या संस्थानाक मुख्य जावकान आशिल्लें कसं की म्हळ्यार आमगेले टायम सेन्स. पण टायम आसा पळय हे टायमाक म्हत्व दिवका. कित्याक की म्हळ्यार आमकां एक जप सेंटराक आमी खंयची जो एक टायम दिला त्या टायमाक तुम्ही रीच जावका. तुम्ही कितले वेळा उरताचे कितले वेळा भायर सरता ते आमी विचारना तुमकां. जाल्यार तो टायम आसा 8 घंटे म्हळ्यार 8 घंटे पावका. फाल्याक खंयचे सेंटरांतल्यान आमकां कसं येवचें ना, रथ लेट कोण आयलो अशी आमकां कसं येवचें ना, ऑब्जेक्शन येवचें ना. वय. कळ्ळें? म्हळ्यार कसले हे न्हय तें वय. जाल्यार ही शिस्त. शिस्त जावका. कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या मठाक शिस्त कसं की म्हळ्यार टायम सेन्स. म्हळ्यार वय. टायमाक आज पासून आमगेले हलगड स्वामीदेवय प्रत्येक आमगेली परंपरा म्हळ्यार संस्थाना परंपरा तशी टायमाक किंमत दितली. म्हळ्यार टायमार जावका. अशी आमकां एक स्वाम्यान व्हड आदेश दिल्लो. त्या देखून आमी जालें तितलो मठाक कितले त्रास केले बी सुद्दां आमी तो टायमाक रीच जावका म्हणून बदली एक आमी त्या टायमार पावका म्हण. घडये ते थोडे थोडे वय. जास्ती कमी जाता कित्याक म्हळ्यार त्या सेंटराक गेल्ल्या जेवले. वय. त्या देखून आमी तेच प्रमाणे स्वामीच्या मार्गदर्शना प्रमाणेच आमी हे कार्याक कार्यगत केल्ले. ते रथयात्रेक तुमगे वर्षी आनी कितले साथीदार आशिल्ले? रथयात्रे भितर उट्टूच आमी 10 लोक आशिल्ले. 10 भितर 4 वैदीक आनीक 6 गृहस्थ आशिल्ले. 4 वैदीक एक मागीर हांव जालो ताजे नंतर एक आमगेले शिर्शीचे गोपाळकृष्ण देवस्थाना अर्चक शरण आचार्य, तशींचे आमगेले बेरोळे आमगेले अनंत भट मामाचेलो कृष्णानंद भट्ट, तशींचे मोलकोडच्यो गोपाल भट अशी आमी हे 4 वैदीक आमी आशिल्ले. ताजे भायर गिरीधर म्हणलो हो कसं की म्हळ्यार रथाचे मेन म्हळ्यार कसं न्हय तागेले कंप्लीट रथाची कसं जबाबदार आसा ते स्वाम्यान ताका दिल्ले. खंयचे सेंटर चोरले खंय वचका ना खंयतल्यान कोण कोणा इन्फॉर्मेशन दिवका कसन करका हे प्रत्येक आमगेले गिरीधर आचार्य ताणें जबाबदारी हँडल केल्ले. ताजे नंतर श्रीनिवास कामत म्हणले हो शिरालीचो हागेल कसं की म्हळ्यार रथाची कसं जबाबदार आसा. रथाची म्हळ्यार ताका कसं न्हय कसं न्हय डॅमेज जालें ना कसं न्हय बागताचे कंप्लीट साहित्य तागेले आशिल्ले. कसं न्हय कुठं स्पेअर्स पार्ट देनो हे दो नट बोल्ट दोन प्रत्येक ताका कसं न्हय जास्ती कमी तर जाल्यार उठू ताणें हँडल करता. कोण श्रीनिवास कामत शिरालीचो. ताजे नंतर तुगेले चंद्रकांत पै म्हणले हो एक आमगेले पायलट गाडीक चालक जावन आशिल्लो आनी रथा बी चालक जावन आशिल्लो तो. म्हळ्यार कंप्लीट तितले 1000 किलोमिटर एकले रन करचे जायना म्हणून आमकां स्वाम्यान कसं केलें तशी तांकां 3 लोक चालक तांणी नेमक केल्ले. एक तो तांचे भितर हो एक चंद्रकांत पै म्हणलो. ताजे नंतर संदीप भट म्हणून तशींची तो बी सुद्दां शिरालीचोची तो बी एक आमगेले रथयात्रे भितर एक भागीदार आशिल्लो. आनीक संतोष पै म्हणले हो मेन चालक रथाचो हो गेर्सपाचो. कित्याक की म्हळ्यार हागेले ड्रायव्हींग स्वाम्याक मस्त म्हळ्यार तागेलें चालन मस्त ताका स्वाम्याक आवडलें. कित्याक की म्हळ्यार हागेले उरल्यार हो रथ करेक्ट उरता म्हळ्यार स्वाम्याक एक विश्वास आसलो. ऑब्झर्वेशन. ते देखून ते आमगेले संतोष पै गेर्सप्पा तो रथाचो मेन चालक आशिल्लो. तशींची रघुराम प्रभू हो आमकां रथाक केन्ना रात्रीचे उठ्ठू काम दिल्या नंतर ती जबाबदारी कसली रथाचे देव उरता रुपया आयटम उरता हें उरता प्रत्येक जबाबदार उरता. तांगेले सेंटरा उरले तांणी जबाबदारी घेतली बीची आमकां कसं म्हणलें की म्हळ्यार रथार एकल्यान कंपल्सरी एकल्यान उरता. कळ्ळें? आनी रथ चालने टायमार खंयचे एक वैदिकान उपस्थित उरका. तांगे वर सोडचे ना अशें म्हणून स्वाम्यान आदेश केल्लो. अशें देखून इतलो वैदीक आनीक आमगेले इतले गृहस्थ तांचे भितर उपस्थित आशिल्ले. ताजे भायर आमी स्वामेले एक रथाचे म्हळ्यार कारा चालक बसवराज म्हणून तो आमकां खंयचे एक म्हळ्यार खंयचे वाहनाक चालक म्हळ्यार पाळे 2 गाडी उरता तशे मुखार एक गाडी मागशे एक गाडी ताका रथाक ताका चालन करचें ना. काळ ते पायलट गाडी मात तांणी चालन करचें अशें देखून ताका एक आमी दवर घेतले. अशी आमी 10 आनी तो 11 लोक आमी हे रथयात्रे भितर भागीदार आशिल्ले. आनी प्रत्येक लोकांक कसं की सहकार आतां आमकां कसले जावपाक तांणी म्हाका सहकार करचो आमी तांकां कसं आमी तांकां सहकार करचो. प्रत्येक आमी सहकार मेळ घेवन आमी हे एक
टीम वर्क करून येणूची आम्ही रथयात्रा म्हणजे एक सक्सेस झालाय. नाही, एकल्याला जाऊचे नाही काय जाऊच नाही आणि टीम वर्का निमतान सक्सेस जात सांगताना जाता म्हणजे आणि प्रत्येक लोकांनी बरे सहकार्य केलं प्रत्येक आणि आमकां एक बरे रीत अशी खंयचे रीतीन म्हणजे आमकां कसं आसा भद्री तुलेन अप टू नाशिक पासून जर्नी जी आसती खंय सेंटर ना आमकां कित्याक की स्वामेलांनी एक आमकां आदेश आशिल्लो कसो की म्हळ्यार 8 घंटे भितर तुम्ही खंय रीच जावका खंय टायमार ताज्या नंतर आणि खंयची जर्नी ना कसं आसा तुम्ही सकाळी उठून वचका कितले रात म्हणून तुम्ही वाहन चलवते कसं नाही ना 8 घंटे 8:30 जास्ती ना 8 8:30 भितर तुम्ही कसं जावका सांगेल खंयची जो आमकां सेंटर सांगल्या थंय रीच जावका खंय तशें म्हणून आमकां भद्री तुल्यान हांगा पासून खंय आमकां सेंटर ना एक आसा म्हळ्यार खंय दिल्ली त्या सोडा नाशिक बाकी हे आमी कसं नाही रात्री खातीर स्वाम्यान स्टे करचे खातीर म्हळ्यार जर्नी मस्त लॉंग जावच्या बदला आनी स्टे करचे खातीर हे केलो सेंटर हें केल्लें अशें देखून न्हू ते हाजे खातीर आमी तशीची भद्री तुल्यान आमी ते स्वामी आनी कसं जालें ना ते स्वामेले उपस्थिती भितर आमी सुमार आमगेले एक हें जालें थंय लास्ट पासून खंय नाशिक पासून अशें आमकां कसलेच विशेष त्रास जालो ना अशें देखून इतले लोकांक आमी बरे रितीन इतले व्हड यात्रा 6600 किलोमीटर साधारण तेन्ना अशी कसले एक परिस्थिती निर्माण जाली अब्बा आता कसं करचे अशी कसले एक घटना घडली घटना तस कसले घडील ना देवाले अनुग्रहान स्वाम्याले आशिर्वादान जाल्यार आमी केन्ना भद्रे भितर प्रवेश केलो स्वाम्या बशी थंयचें वातावरण पळोवन आमी बेगीन भिल्ले कित्याक की म्हळ्यार थंयचे सिंहाचे ते जो कसले डिग्री -11 आशिल्ले थंय नेल्यार पांय दवर तशी ना आमगेले सवरंद मागते दोन पांय पासून आमी फुल्ल कवच धारण करून घेतलें म्हळ्यार तेन म्हूण सिंह खंय उणते आपूड तशें ना खंय आपूड ना म्हळ्यार न्हिदच्या बी हांतोळ्ळो पांगुरगेच्या बी हांतोळ्ळो तसल परिस्थिती आनी आमी थंय हुंदूच काच कसं की म्हळ्यार ते गिजर आशिल्लें आमी केन्ना भद्री प्रवेश करून रुमा भितर गिजरा बट्टन मारिल्लें येवची दिसा बंद केल्या म्हळ्यार तेन्ना लेका कितलें तें सिंहाचें वातावरण आशिल्लें म्हण जाल्यार तेन्ना एक आमकां भंय आशिल्लो देवा फाल्यां आनी सुमार लोक म्हणाले फाल्यां आनी कमी जात काय मायनस जाता वत काय म्हण हे आशिल्ल्याची 0 0 मायनस चडूंक येवचें ना आनी मायनस केल्यार कसं आमगेली अवस्था म्हण जाल्यार केन्ना स्वामी थंय आशिल्लो म्हणलें देखून हेच आमचें एक कसं धैर्य कित्याक की म्हळ्यार आमी त्या शिंया भितर इतलो वस्त्र धारण करून न्हू आमकां जावक आशिल्ल्या शिंया खातीर प्रोटेक्शना खातीर जाल्यार स्वाम्यान खाली तांगेले नित्याचे वस्त्र ते धारण केल्ले ते पळोवन आमकां मर्याद दिसता म्हळ्यार तांगेल हें पळोवन म्हळ्यार तेन्ना तो आमकां तो कसले ते एक विचार आयलो ना म्हळ्यार हें आमी कर येता म्हणल्यार आमकां धैर्य ना स्वामेल ते कसले ते पळोवन न्हू आमकां ते धैर्य ना अशें देखून ते एक आमकां म्हळ्यार जाव येता म्हणल्यार म्हळ्यार ही रथयात्रा आमी कोर येता म्हणल्यार आमकां तेन्ना एक धैर्य आयलें उत्तर भारतान यात्रा सुरू झाली थंयचे हो आता तुम्ही सांगले मग आहार हे आमकां बेगीन आम्ही फिरच्या वता पळय उत्तर भारताक काशी 3-4 दिवस हाडना त्यात नंतर एक आम्ही खाल्यार बी ते कडे शरीर एक ताका जबाब दिवचा सुरू जाता तशी कोणा जाल्ले थंय आमकां कसं म्हळ्यार एक देवाल अनुग्रहान म्हणजे आमी ती वेवस्था करून गेल्ली कित्याक की म्हळ्यार आतां आमकां आमी 7 म्हळ्यार 6 स्टेट जाता आमगेले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश त्यानंतर आमकां महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा इतले आमगेले स्टेट जाता जाल्यार प्रत्येक स्टेटान एक म्हणून एक वातावरण उरता आतां एक कडेन भद्रे गेले सिंह आनी एक कडेन गेले धब्बू एक कडेन आमकां पावसाचे पावस बी लागला आमकां पुणा पावस लागला ते वातावरणान आमकां कसले जास्ती कमी जाता म्हणून आमी ते पयले ताजे एक गुळी की कसं जावपा ते प्रत्येक लोकांन पळय एक बोक्स भरून गुळी घेवन गेले आमी जाल्यार एक गुळी सुद्दां आमकां घेवची परिस्थिती खंय आमकां देवाल देन आयिल्ली ना आनीक आमकां जेवणाचे थंय उत्तर प्रदेशांत आनी थंयचे वातावरण थंयचे फूड आनी दुसरें न्हय जाल्यार आमकां थंय बेनिफीट कसो जालें की म्हळ्यार अप वेळार आमकां स्वामी थंय आशिल्ले भद्रे तुल्यान अप टू नाशिक पासून आसा पळय आमकां स्वामी थंय बरेचशे आशिल्ले आनी रात्री पूज स्वामी करता आशिल्ले अशें देखून स्वाम्या भशेन तो रान पेवरता आशिल्लो आमकां गांवचें जेवण जेवता आशिल्लें ते देखून आमकां ते समस्या ते परिस्थिती असल जेवचे कित्याक म्हळ्यार आमकां उना जेवण बरें आमकां गांवचें जेवण आमी जेवता कित्याक म्हळ्यार आमी स्वामी थंय उरता आशिल्ले देखून आमकां जाल्यार आमकां एक 2 कडेन मात्र खंय एक हें गेलें की म्हळ्यार एक कन्नौज आनी जबलपूर म्हणल्यार एक 2 गांव आसात थंय कसं की म्हळ्यार स्वाम्याला वास्तव्य नाशिल्लें थंय म्हळ्यार स्वाम्यान थंयतुल्यान डायरेक्ट शिरत आनी दिल्ली आयले तेन्ना आमकां हे 2 सेंटर न्ही ते पण आमकां ते स्टे करचे खातीर जर्नी लॉंग जाता खातीर ते स्टे करचे खातीर आमगेले हुबळी पवन प्रभू कारण योग्य आमकां ती वेवस्था खंय जबलपूर आनी कन्नौजाक
रातची व्यवस्था हे भारी सुंदर केलं ताणें. इतले एक चूर आमकां म्हळ्यार हे दुसरें गांव आयले दुसरें हांगा आयले म्हण आमकां एक चूर मनान तूं आमकां मना दिशिल्लो ना. तितलें आमकां न्हिदची वेवस्था खाणा वेवस्था जेवणा वेवस्था आनी थंय एक कन्नौजा भितर एक विशेश तांणी थंय एक गंगा पूज म्हण करतात. ते गंगा न्हंय आसा. ते गंगा नदी पूजा आमगेलो रथ आयला म्हण न्हू स्पेशल तांणी गंगा पुजा दवरली. एक तासाक प्रोग्राम तो आमकां कुट्टू थंय सर्वांक आमकां वैदिकांक आनी आमी कितले लोक आयले पळय रथा बशे तांकां आमकां योग्य सन्मान करून न्हू ते लागून आमगेलो थंय गंगा पुजा एक विशेष कन्नौजान केल्ले. रे आमकां हे समाजाक ते रथयात्रे बद्दल मस्त भक्ती आसा. दुसऱ्यांक बी गुतनाशिल्ल्यांक बी तितले भक्ती. इतले तांकां ते भक्ती येवन न्हू तांणी इतलें आमकां सहकार्य केलें की म्हळ्यार एक चूर आमकां कसले खंयचे विशयान त्रास जाले ना. थंय बी भयंकर शिंयो जबलपूर आनी कन्नौजान भयंकर जाल्यार बी ते शिंयान जाल्यार बी सुद्दां आमकां न्हिदची वेवस्था खाणाकी पिणाकी जेवणा प्रत्येक वेवस्था आमकां आमगेले पवन प्रभू हागे मुखांतर आमकां सर्व ती थंय वेवस्था जाली. ते देखून आमकां खंय बी कसले तोंदर जाले ना. अप टू आमकां नासीक पसून स्वामी आशिल्ले देखून जेवणाचे खंयच आमकां प्रॉब्लेम जालो ना. एक कसो न्ही जर्नी मात्र बी आमकां लॉंग जेत आशिल्ली जाल्यार आमकां अप टू भद्रींतल्यान नासीक येवो पर्यंत आमकां सादारण म्हाका दिसता दनपारां जेवण ना म्हण कितें की म्हळ्यार आमकां जर्नी ती लॉंग जेत आशिल्ली देखून सक्काळीं तर आमी तान्नी पिन भायर सरल्यार 8 घंटेक सादारण आमी पावचे सादारण 7 घंटे 6:30 7 घंटे जेत आशिल्ले सांजेर. त्यान म्हण जर्नी आशिल्ली आमकां. तांतूं आमी खंय भायर सरता पळय तंतुल्यान आमी तान्नीचे थोडे आयटम जास्ती करून ते पॅक करता आशिल्ले. ते पॅक करून न्हू मध्य सादारण आमी खंय एक बरो जागो पळोवन लाबोंक न्हू थंय आमकां सगळे तान्नी पिवन वापस आमी जर्नी स्टार्ट करता आशिल्ले. तो रथ म्हण आमकां रथूच दिसनाशिल्लो तो एक देवस्थान म्हण दिसता आशिल्लें. म्हळ्यार त्यान म्हण ते लोकांक आमकां तितलें भावन आसलें लोकांक कितलें जावंक आशिल्लें. त्यान म्हण ते रथाक ते एक देव म्हळ्यार देवस्थाना म्हूण एक भावन दवरली. अशें देखून आमी बी सुद्दां तशींच खंय खंय राबोवचें खंय खंय करचें कसले विशय ना. बरो योग्य जागो पळोवन आमी थंय राबून थंय आमी ते सकाळीं हाडील तसलें कसो आसा खाण तेंच खावन न्हू मुखार जेवन प्रयाण करता अशी आमकां अप टू भद्रींतल्यान नासीक पसून दनपारां जेवण सादारण आमकां सादारण ना आशिल्लें. आतां स्वाम्यान आशिल्लें तेन्ना आमकां दनपारां जेवण उरता जाल्यार आमी पावचे सांजेर जेत आशिल्ले. सहज रितीन उपवास जालो. उपास जालो अशें देखून कर का म्हणून ना आशिल्लें अशें देखून ते एक बरें तुम्ही केलें. सर्व जपकेंद्राक भेट दिली. तांच्या भक्तजनाला उत्साह पर आम्ही ते व्हिडिओन त्यांनी पळयला. जाल्यार एक दोन अशे खंयचे जपकेंद्रा नांव घेवका म्हणना अशे खंयचे एक याद आसले तुका सांगचा. तशी पळोवचें गेल्यार प्रत्येक जप केंद्राच्यान भारी वेवस्था म्हण जेवप भारी स्वागत म्हण जेवप एक कडेन आशिल्ले कडेन एक कडेन ना त्यान म्हण चंद होय तांतूं भितर आमी कसले खंयचे भितर आमी हाण अशें केलें तांकां विशयूय ना तांचो तितले चंद रितीन तांणी स्वागत की हें की प्रत्येक केल्या. जाल्यार केलो जप केंद्रा कडेन आमकां कशें जालें की म्हळ्यार लोकां संख्या मस्त वाडून हजार म्हळ्यार आमगेले कसो न्ही जावन 1000 1500 जाताले म्हण 3000 4000 अशी जपक संख्या आमकां थंय म्हळ्यार जापक लोक ते म्हळ्यार तितले भक्तीन आयिल्ले ते एक आमकां कसो जालें की म्हळ्यार 2-3 सेंटर तशें जालें आमकां. कितें की म्हळ्यार आमी तें कसं दवरलें प्रत्येक स्वाम्यान आमकां सांगिल्ले प्रमाणे ताका नित्या चंद रितीन पूजा जावं प्रत्येक लोकांक तांकां प्रसाद दिवका म्हण कोण्णें उरतो प्रत्येक लोकांक तीर्थ गंध प्रसाद दिवका म्हण. आतां हे अशी 3000 4000 लोक जाल्यार तांकां तितले लोकांक प्रसाद दिवका आमी आणि भायर सण वचका भायर सण वचका जाल्यार आमी कसं आशिल्लें आमगेलें खंय लास्ट रप्त आशिल्लें पळय ते देखून थंय लोक जास्त जाले देखून आमकां कसले प्रॉब्लेम आयना. हेच कंटिन्यूअस अशें नाशिल्लें आसल्यार बेगीन आमकां त्रास येता आशिल्ले वेळ जाल्यार ना बेजार ना कित्याक म्हळ्यार रातचें हांगा देखून अशें देखून ते एक आमकां कसले विशय समस्या जाल ना. भारी रितीन आमकां हे एक 2-3 कडेन जालें तें म्हळ्यार 3000 4000 लोक अशें तशें म्हणून उट्टू कडेन बाकी वेवस्था हें तें बरे रितीन जालें. आनी आमकां एक हळ्ळी भितर थंय रोड बी कसले ना जाल्यार तांणी पाप ते रथ येता म्हूण न्हू पयल्या दिसाक तो रोड आनी खांडूंक येना उट्टू म्हळ्यार इतले हें केलें की म्हळ्यार ते वच्च्या बी जायना ते सेंटराक तसल परिस्थिती जाल्यार बी सुद्दां तसल परिस्थिती तांणी तो रोड आनी क्लियर करून तांचे ते येवचे रुखाचे हें उठोवण तांणी वेवस्था करून दिली ते हळ्ळी भितर. तसल बरी आमकां तांणी तितले म्हळ्यार आमगेले देव येता आमगेले रथ येता स्वाम्यान दिल्लो आमकां एक आदेश अशें देखून हें आमी पालन करता म्हळ्यार तांणी एक श्रद्धा दवरली न्हू आनी तें केलेलें आसा पळय तें केन्ना विसरचें जायना. ते रुपार तांणी हे जो सेंटर आसाचे प्रत्येक सेंटरान प्रत्येक आमकां सहकार केल्लो आसा. विद्यार्थी स्वामी जिल्ले एक सान वयाचे तन्नी जाल्यार विचारवंत तांगेले विजना निमित्त युवजनांक एक श्रद्धा भक्ती
उमेद वाढल्या अशी आमकां दिसून येता. तुमकां सुद्दां तशें कसो अनुभव आयलो एखादें उदाहरण? आयलोचे कितें की म्हळ्यार प्रत्येक हे विशय स्वाम्याल मार्गदर्शना प्रमाणे जावचे. कितें म्हळ्यार प्रत्येक सेंटरान गेले कडेन लोकांनी म्हणचे की म्हळ्यार स्वाम्यान इतलो व्हड जबाबदारी वय कळ्ळें कमी जबाबदार न्ही. आमकां एक घरांत सान एक कार्यक्रम वय करता जाल्यार आमकां कितलें टेन्शन उरता. म्हळ्यार मुखार कसन करता वय. न्ही ना केन्ना जातलें की हें उट्ट टेन्शन उरता. जाल्यार स्वाम्यान हे 120 सेंटर वय ताजे भायर उप सेंटर ताजे भायर आमगेले खंय स्वाम्याले कितले मठ आसा पळय शाखा मठांत रथ गेला तो. ताजे भायर अनेक पवित्र पुण्य नदी आनी पुण्यभुमी असल हांत हें गेला. इतले एक हांत भितर स्वाम्यान ते एक जबाबदारी घेवन करचें म्हळ्यार साधारण विशय न्ही. जाल्यार हे प्रत्येक आत्त कसले आसा हे युवा पिळगा स्वाम्याले एक ते कसले एक मार्गदर्शन आसा आनी तें मस्त ताणें कसं करून घेतल्या आचरण करून घेतल्या. कितें की म्हळ्यार एक आज काल असल युवा पिळगा असल एक धर्म कर्तव्यां वच्ची आमचो मस्त कमी. वय कित्याक की म्हळ्यार आत्ताचे जनरेशना वय. प्रमाणे आत्ताचे मस्त नमुने आसा. जाल्यार असल एक धार्मीक विशयान तूं माती घालका म्हळ्यार तें कसं की हाका कारण कोण की म्हळ्यार स्वामीचे. हय. आनी प्रत्येक जप सेंटरान तूं स्वाम्यान जो एक आनी प्रत्येक स्वाम्यान कसं केलें की म्हळ्यार हे कितले सेंटर आसा पळय हे प्रत्येक सेंटरान तूं स्वाम्यान रायस रावन करून दिल्या. कितें की म्हळ्यार रथ आयिल्ल्या टायमार कसन करका आनी आयिल्ल्या लोकांक खंय ताका व्यवस्थ करका खंय रावका कळ्ळें. हें प्रत्येक लोकांक एक्चुली पयलीं उठोवचें हें हांचे भितर प्रोसेशन नाशिल्लें. तें एकल्यान सुरू केलें म्हणून एकलें एकलें करता गेलो म्हणून पळय तें आमकां थोडें तें कसं गेलें की म्हळ्यार बेगीन गोंदळ सो जालो. मागीर पयलीं कशें आशिल्लें तें म्हळ्यार सीदा डायरेक्ट सेंटरार वचचें पूजा घेवचें करचें म्हण आशिल्लें. जाल्यार हें एकल्यान सुरू केलें म्हणलें म्हळ्यार एक रामरथ येता म्हळ्यार तांकां ते कितें म्हळ्यार तांकां प्रथम तो प्रत्येक लोकांक प्रथम येवचें. वय ते तांणी ते विशेष 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 त्या रुपार तांणी प्रोसेशन केलें. वय अशें देखून घेवन पळय आमकां तें कसो जाता ना म्हणचें जें वय प्रोसेशन पूज जाल्या नंतर परिक्रम करचें देवा प्रदक्षिण घालचें हाका कसले एक रथाक कोणाक घालना म्हणचें जायना. वय अशें आसा तितलो कोर घेवन तितलो लोकांक आमी प्रसाद दिवका हें करका तें करका हें उत्तू कसं की म्हळ्यार स्वाम्यालें एक मार्गदर्शन ताणें दिल्लें एक उपदेशा प्रमाणे सर्वान तें मात तें घेवन घेवन कितें की म्हळ्यार हें करका हें केल्ले निमतान आमगेर बरें जपता म्हणलें ताणें भावन दवरलें न्हू कसं केल्लो आसा पळय हें स्वामीच कारण हाका. कित्याक की ताणें दिल्लें मार्गदर्शन प्रत्येक ताणें दिल्लो तसो एक उपदेश आसा पळय ह्या राम नाम तारक मंत्राचो हे उपदेश केल्ले निमित आनीक हे रामनाम जपाचे आराधन प्रत्येक सेंटरात जाल्ले निमित कितलीकी लोक आले ताजे बरें जालें आनी म्हणलें आसा कितलीकी वय जाल्ले लोक वीर तेलार बसून येवन राम नाम करून घेवन गेल्ले आसा. तांगेले कितलीकी कश्ट परिहार जाला हें आमकां सांगिल्लें आसा. आमी सेंटराक गेले कडेन इतले ताका त्यान म्हणे ते रामनाम तारकाचे मंत्र उपदेश त्यान म्हणे अशी एक जाल्ली निमिती आमगेले सर्व कश्ट परिहार जाला म्हण अशी आमी कितलीकी सेंटराक गेले कडेन सांगिल्लें आसा. तें कारण कोण की आमगेले परम स्वामी ते देखून स्वाम्यान दिल्ल्या मार्गदर्शना प्रमाणेच हें कसं गेलें प्रत्येक व्यवस्थीत जाल्या म्हणचे हें सांगचें म्हाका खोशी जाता. हे रथाचेर आरूढ आशिल्ले सर्व देवाल मुर्तीक दिवसा अलंकार पूजा नित्यनेमान केले ते बद्दल एक थोडें सांगा. ती फुल्ल कशी मेळ्ळी तुमकां किंवा ते नैवेद्याक कसले अशें तें कशें की म्हळ्यार प्रत्येक जप सेंटरान तूं माळ तांणी फूल हाडून दिवचेंची. जाल्यार आमकां स्वाम्यान एक कसो आदेश दिलो की म्हळ्यार श्रीनगरा भितर एक मिटींग आयोजन केल्लें स्वामील उपस्थिती भितर तेन्ना आमकां स्वाम्यान आपयल्लें. तेन्ना स्वाम्यान कसं म्हणलें की म्हळ्यार पळय तुमी 4 वैदीक आसा नव्हे तुमी कोण कोण कसो कार्यक्रम काम करतात हे रथयात्रे भितर ते आमकां करेक्टच्यान बरोवन दिवका. कितें की म्हळ्यार फाल्याक आमकां भाग कसलेक न्हय कितें म्हळ्यार फाल्याक कसले एक खंयच्याय विभागांत कसलें जाल्यार आमी 4 लोकांक विचारत न्हय वय कोण जबाबदार घेतल्या ताका मात विचारयता अशें म्हण आमकां सांगिल्लें स्वाम्यान. तें देखून आमी कसं केलें की म्हळ्यार 4 वैदिकांक खंयचे खंयचे विभाग कोण कोण कसो म्हणटा तेन्ना ते अलंकारा विभाग म्हाका दिलो. हां कंप्लीट अलंकार करचे हें उठून म्हाका दिलो आनी एक एकल्यान तुळस कुंची फूल आतां कोणालें फूल आयला बा त्या फुलाचे ते व्यवस्था करचे. आतां प्रत्येक सेंटरा भितर रथ गेले नंतर खंय स्टेज येता पळय थंय प्रति दिवस रात्री पूज जाल्या नंतर चामर दीपिका रामरक्षा नंतर स्तोत्र पठण कळ्ळें. ताद नंतर स्वामी प्रत्येक स्वामी जयकार हें उठून स्वाम्यान कंपल्सरी घालका म्हणून सांगिल्लें. म्हळ्यार वय हें स्वाम्याल देवाक कशी आचरण दिता रात्री पुजा तशी ही रथा जावका अशें म्हणून सांगिल्लें. अशें देखून आमी तें करता आशिल्ले. अशें देखून आमकां ते कसले त्रास जाले ना. आतां अलंकारो म्हळ्यार म्हगेली जबाबदार ती
हांव तें कसं ताका फूल जावं की हें कसं की अनेक ताका पुजेचे तुळस कुंकून दिवची फुलां वेवस्थ की ताण करचें रात्रीक रामरक्षा आतां आमी पुजे बसले रे ताण आनी दोन बागल वैदिकान रामरक्षा म्हणचें कळ्ळें रे जयकार घालचें अशी प्रत्येक जयकाराची एकल्यान न्हू तें अनेकल्यान करता अशी अशें देखून न्हू आमकां तें कसलें तोंदर दिलें आनी आमी पूज अशी वांटून घेतली की म्हळ्यार हांव आनी तो शिरशी शरण भट मामा आमी एक बॅच करून घेतलें आनीक कृष्णान भट मामा आनीक गोपाल भट मामा तांणी एक बॅच करून घेतलें आतां हांव पूज केले रे म्हाका चवथे दिसा पूज येता दुसरे दिसा तांगेल बॅचांतल्यान करचें तिसरे दिसा मेगे बॅचांत ताण करचें शरण भट मामान करचें चवथे दिसा ताण करचें अशी करून तें रोटेशना प्रमाणे आमी पूज करता आशिल्ली देखून आमकां कसले विशेश त्रास केलो ना आनीक आमगेलें कशें की म्हळ्यार सकाळ कोण पूज करता पळय रात्र पर्यंत पुजता गेली कोणा सांगून दिवची आनीक कसले रात्री पुजे सांगून दिवची प्रत्येक कोणाने ते जो कोण सकाळी पूज करता तागेली जबाबदार ती त्याच प्रमाणान ते तशें करून घेवन वता आशिल्ले अशें देखून आमी खंयचेय विशयान तूं कसले एक त्रास जालो ना अशें देखून म्हळ्यार प्रत्येकाक तागेलें काम वांटून दिल्या ते ताणी जबाबदारी तशें म्हणून म्हगेल्या कामाक अलंकारा करून दिल्या हांवें करता तें ना हांव स्वामीलेक नांव दिलें मात्र इतलें चले रे प्रत्येक ते वैदीक आसा पळय म्हाका सहकार्य करचें हांव तांकां सहकार्य करचें तशें म्हणून आमगेले बाकी ग्रस्त मंडळी तांणी म्हाका सहकार्य करचें अशी आमी तांकां सहकार्य करून घेवन वचचें पण आमी काम वांटून घेतलें हें काम हांवें करचें हें काम हांवें करचें अशें म्हणून तें वांटून घेतलें इतलें सोले रे उट्ट लोकांक मेळणू करचें काम हाय न्ही तर आता हे पूर्ण यात्रेचे अनुभव आयले आनी तुमी आतांचे आमगे युवजनाक एक बरो संदेश दी संदेश म्हळ्यार रे आमगेल्या स्वाम्यान सर्व समाजा बर जावका हय. म्हणून एक कसं केलें हें रामनाम कित्याक की म्हळ्यार रे स्वाम्याल बदला तांणी चिंत केलो ना सर्व समाजा बर जावका म्हळ्यार चिंत केलो कशी मनशाक समंदर आमगेले एक देहाक प्रत्येक देवान आमकां अवयव दिल्या पळय नव्हे खंयचे एक अवयव तरी उण जालें उण म्हळ्यार कसले एक ना जालें बा ना जाल्यार बी मनशान जीवन करीत जाल्यार रे दोळे तर ना तर जाल्यार मनशाक सबंद जग ते ताका दिसना तर जाल्यार रे तागेलें जीवन कसलें तागेलें करचें जेन्ना ताका व्यर्थ तागेलें जीवन खंयचे अवय ना तर जाल्यार ताणें कसलें जीवन करीत दोळे ना जाल्यार तागेलें जतवे सबंद जीवन तागेलें करचें जायना तशीं आमगेल्या समाजाक आमगेल्या जिवनाक दोन दोळे हे दोळे खंयचे की म्हळ्यार एक देव देवान आमकां रक्षण करचें हो एक दोळो दुसऱ्या दोळ कसो आमगेले स्वामी आमकां मार्ग दाखयतले हे देव आनी हे गुरू हे दोन आमकां जिवनाक आनी आमगेल्या समाजाक हे दोन आसा पळय हे दोळे हे तर समतर आमकां दिसत म्हणून जालें आसता रे आमगेलें जीवन आमगेलें कसलें एक कुटुंब की आमगेलें संवसार की हें चलचें आसा पळय हे देवा निमित्ती आनी हे गुरू निमित्ती म्हण सोडच्याक दुसरो आमकां खंयचो मार्ग ना ते देखून स्वाम्यान इतले श्रम घेवन कसलें सर्वान हें रामनाम करता म्हणजे न्हू 1.5 वर्स पर्यंत कसलें हे आचरण केलें आसा रामनाम तारक मंत्राचें जपाचें हें जाल्लें म्हणून बंद दवरचें ना कित्याक की म्हळ्यार आत्तां युवा पिळगेन कशी तो रामनाम तुमी जपाची कशी कोण गेल्याची तशी तुमी तें तुमगेल्या अंत पर्यंत हे रामनामाचें कसलें उपासन की तें स्तोत्र की हें निरंतर करता म्हणजे जें आसा आत्ताचे हे युवा पिळगे म्हगेले एक विशेष संदेश इतलं व्हड यात्रा जाली आणि कसले अविस्मरणीय असं कसं सांगचस की याद येतस की एक म्हळ्यार रे बरेच आमच्या जिवनांत तूं उडगास धरून येता तसले एक रथयात्रेन तूं एक विशय कसो की म्हळ्यार रे हे अयोध्या भितर रे परम स्वामेल देव थंय बसून रामलल्ला कडेन बसून ते स्वामेल हातान ती पूज पळोवता तसली आनीक रामलल्ला ते वयर वचून दर्शन म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आज अयोध्या वचपाक जाल्यार कितली सेक्युरिटी कितले थंयची ते व्यवस्था आसा भयंकर कश्ट आसा जाल्यार तस्सलान तूं आमी थंय वचूंक घेवन ते रामदेवाले स्वाम्या समाज स्वाम्यान बसून तसले थंय रामलल्ला कडेन बसून पूज करचें ते पळोवचें ते भजन स्तोत्र आनी स्वताचे रामदेवाले थंय खंय अयोध्येचे अलंकारो तशी पुजा हें उट्टू पळोवचें मेळ्ळें पळय हें जिवनांत आमगेलें केन्ना आमकां हें विसरचें जायना हें केन्ना याद दवरून अविस्मरणीय नक्कीच कित्याक की म्हळ्यार असल आमकां भाग्य केन्ना मेळना तें अयोध्या भितर थंय बसून ते रामदेवाले स्वामेल रामदेव अयोध्या रामदेव असल दोन रामाले सेवा करता तसलें भाग्य हें आमकां जिवनांत मेळ्ळें पळय हें केन्ना विसरचें जायना तसलें ही एक घटना दुसरें कसं की म्हळ्यार आमगेले दिपावळी परब दिपावळी परबेक आमी शिनवेकर आशिल्ले तेन्ना आमकां केन्ना दिपावळी म्हणल्या नंतर आई हांगा उठून तेल लावचें हें उठून आमी केन्नाच उरत न्हय तें जाल्यार थंय आमकां लायता तेल लायतालो कोण ते देखून हे एक आमी थंय कसो जालें की म्हळ्यार स्वामी बी आसा ते श्रीनगरा भितर तेन्ना हेर दीस आमी सकाळींची तेन्ना खंयची लॉंग जर्नी आमगेली 7 घंटे की 8 घंटे भायर सरता आमी तेन्ना आमगेल्या थंय आमगेले स्वामी केन्ना कशें खंय तरी दिपावळी परब आसता स्वामी तेल दिता
हा कडेकडे उरते खंय उरता स्वाम्यान उपास दिसल्या रे ते दिपावळी आम्ही वचून सकाळी घेतल्या रे हम्म. स्वामी आम्ही तेल देतात ते तेल आम्ही लावून घेऊन गेलो त्यानंतर आम्ही स्नानाला वचे अशें असते ते देखून आम्ही कशी आमची एक योग आसना काय हय. स्वामीला हातान घेवचे आनी स्वामीला हातान तेल घेवन आमी न्हावन घेवन आमी हेर दिसा आमी प्रयाण करया सकाळी उठून घेवन तेल काय आमी लावून घेवचे लायतलो कोण वचोची हय. लावून घेवन आमी स्वामीला दिल तेल एक भाग घेवन येते आमकां म्हूण तेले रे स्वाम्यान कडेन म्हळें नाका कित्याक की म्हळें रे तुमी स्वाम्यान इतलें सकाळी उठून घेवन तेल दिवन घेवन हे तुमी वपास 8 घंटे जर्नी करता आमगेले तेला खातीर तुमी राखून बसून तेल लावन घेवन ताजे नंतर तुमी जर्नी करच्या तुमकां टायमाक पावच्या जायना हय. ते देखून मुखार पळोवया केन्नाची आनी तुमी हें कराचें प्रयाण घेयाचें म्हणून सांगून जलेबी सुद्दां आमकां थंय हुंच काय थोडे अभाव आशिल्लो जलेबी सुद्दां थंय हुंच सामकें उदक तापोवचें फ्लास्क आशिल्लें तें हुंच उदकाचें ते फ्लास्कांतल्यान उदक तापोवन घेवन थोडे बालदी घालून घेवन हुंच न्हांवका न्ही थंड न्हांवचें जायना दिपावळीक आणि तेल लायल्यार ते फ्लास्का उदक खंय पाळना जलेबी सुद्दां आमी शास्त्रां म्हणजे दिपावळीक शास्त्र करता म्हणजे एक तेल एक लावन घेवन ते थोडे आमी म्हणजे हे करून 4 की 5 लोक आसा आमी ते इतलें साम फ्लास्कां भितर उदक आमी 3 4 5 जावन अशें करून आनी तांचो टायमार भायर सरता हय. अशी आमी 3 घंटे उठून घेवन तेंचें काम आमगेलें फ्लास्कां भितर ते थोडें उदक हुण करचें घालचें आनी न्हांवचें एक विसर नाशिल्ली देवा तसलें तें एक आमकां जिवनांत एक उर्गास आशिल्लें दिपावली आनी हें अयोध्येक जालें तसलें एक स्वामीले एक आमकां एक रामालय दर्शन घेवं तसलें भाग्य हें जिवनांत आमकां हें दोन आसा पळय हें केन्ना आमगेल्या जिवनांत विसरचें जायना तसलें एक आमकां बरो एक अवकाश मेळ्ळो तुमगेले थोडे रामरथ यात्रेचे फोटोज हांगा आसा ते दाखयतले स्क्रिनार ते ताजे संदर्भ सांग हे अलंकाराचे हम्म. म्हळ्यार अलंकाराचे सदकचे सदा करचे अलंकार आनीक म्हळ्यार आमी कसो करता आशिल्ले अलंकार करून जाले नंतर आमी रातोरात ते अलंकार काडटा आशिल्ले कारण म्हळ्यार कितें की दुसरे दिसाक आमकां म्हाका अलंकार करच्याक मी म्हळ्यार 1 ते 1.5 तास लागता आशिल्लो आतां हो अलंकार काडो आनी स्वाम्यान आमकां कसं म्हणलें की म्हळ्यार प्रतिनित्य अलंकार चेंज करता म्हणून सांगलें प्रतिनित्य आमकां कसं ते वस्त्र चेंज करता म्हणून सांगलें ते देखून आमकां सकाळी 8 घंटे भायर सरचें आसलें रे ते पुजा जावका तान्नी पिवपा भायर सरका म्हळ्यार रे हे अलंकार करचे टायम मेळना हे देखून आमी कसं करता आशिल्ले अशें अलंकार जाले नंतर उठ्ठो काप्रसाद दिवन लोकांक गेले नंतर रात्री काण घेवन म्हाका न्हीद काय जाल्यार 1 ते 1.5 घंटे जाता आशिल्ले प्रतिनित्य कित्याक की म्हळ्यार तितलें जाले शिवाय आमी चावत नाशिल्लो तितलो अलंकार करून हेर दिवसाक आमी बेगीन भायर सरता न्ही ते देखून हो अलंकाराचो फोटो हे माण म्हणलें गांव माण म्हळ्यार रे भद्रीतुल्यान वयर हो प्रथम विलेज म्हणटा हाका म्हळ्यार रे आमगेले नरेंद्र मोदीन ताका प्रथम विलेज म्हणून दिल्या पयले विलेज काय ते माण म्हळ्यार गांवांत तेन्ना स्वामी भद्रीतुल्यान थंय माणाक गेल्ले तेन्ना आमी स्वाम्या बशी तेगे भयंकर शीं तें शीं म्हळ्यार आमकां शिगेल तसलो पोटवा माणान हे रथयात्रेक आमी बरोबर वचपाचें बरोबर वचपाचें जाल्यार मध्य खंय राबिल तेन्ना फोट काडून घेवच्यो अशें तुमगेले साथीदार हे आमी अशी खंय वचता जाल्यार आमगेले एक एन्जॉयमेंटा तशी खंय बरें तेंच जाय बा अशें एक फोट काडून घेवच्यो हें पुजा स्वाम्यान भद्रीक प्रारंभाक रथ म्हळ्यार चालन करता जाल्यार स्वाम्याला थाना पूज जाल्ली प्रथम पयले पुजा 18 तारखे भायर सरचें आशिल्लें स्वामीन कसं केलें की म्हळ्यार 18 तारखे सकाळी तुमी 8 घंटे भायर सरचें आमी तितलो पूज करून घेवन बेगी भायर सरचा लेट जात देखून स्वामीन पयल्या दिसाक सभा कार्यक्रम करून घेवन हें रथ चालन पूज करून घेवन स्वाम्यान तातूंत तेजो परिक्रम दवरलो खंय भद्री भितर एक म्हळ्यार एक अशी परिक्रम दवरून घेवन आमी एक दिग्विजय असो केल्लो हे दिवस म्हळ्यार हेर दिसा भायर सरता न्ही आमी म्हणून ते स्वाम्यान बशील पुजे अलंकारा पडतो प्रथम दिवसाचे आनी हो म्हाका अशी मनां दिसलें कितें की म्हळ्यार देवाक स्वाम्यान तुमकां कशी दिवसा खंयचे अलंकार करता तुमी डिसायड करून करा अशी करता तशी करता म्हणना पूण म्हाका अशी मनां दिसलें कितें की म्हळ्यार राम अयोध्या वतना काय वचता जाल्यार ताका एक म्हणजे एक वनवासाचे खंयचे एक अलंकार करत म्हणून हांवें थंय वचता ताका खंयचेय म्हगेलें साहित्य ना आशिल्लें तें कन्नौजा गेले तेन्ना रे खंय खंयची दुकानां वचून घेवन तें ताका जाय आशिल्लें जाल्यार केस खंय वस्त्र खंय ते उट्टू करून घेवन हो अलंकार आसा पळय हो वनवासा वच्चो म्हळ्यार ताणें वस्त्र काव्याचें वस्त्र आनी ते जटाधार हे उठूचे वनवासा वच तशी अलंकार केल्लो हो म्हाका अशी दिसलें कितें की म्हळ्यार राम अयोध्ये जाले नंतर ताणें वनवास करून ताणें परत यात्रे वचका न्ही तेन्ना ताका एक फेट घालता म्हणून बदला तो फेट घाल अलंकार हे वटू म्हगेले पुजेचे म्हगेले हांवें पूज करता मारी काडिल्लो तसलो फोटो हे वटूचे सेंटराचे जप केंद्राचे
ಹುಟ್ಟು ಜಾಪಕಲಾಪನ ಎಕ್ಕೆಕಡೆ ನಮನೆ ಎಕ್ಕೆಕಡೆ ಭಜನ ಎಕ್ಕೆಕಡೆ ಸೆಂಟ್ರ ಕಡೆ ಆರತಿ ದಾಖಿಲ್ಲ ಸ 108 ಆರತಿ एकेकडे 55 नमन खाण 551 नमन खाण अशी एकेकडे मला ते सांगून सांगता गेलं भक्तीनं त्यान म्हणतानी एक आचरण केल्या हे बी तशीच जप सेंटराचे हे अलंकार करचे पड हे ಹುಟ್ಟು रथयात्रा झाल्यानंतर आम्ही 24 तारखेक प्रत्येक 27 तारखेन आमगेलं अनुष्ठान प्रारंभ जाता होय 24 तारखेक प्रत्येक आयल्यानंतर परत स्वामीन एक सभा कार्यक्रम आयोजन केलं रथयात्रे कोण कोण मुचून आयले पळय प्रत्येक लोकांक तांकां स्वामीन एक मान म्हळ्यार सन्मान हे केलो हो सन्मान केलो तसलो फोटो तर तुमगेल ते रथयात्रेचे वर्णन अनुभव ऐकून आम्ही बी ते रथयात्रे वचून आयल्यावर जाले कायम आतां जावन म्हाका दिसता सुमार दिवस जाले पण माथ्यान ते कशें जालें उरतलें इतलो व्हड प्रवास आमी कसो जालें उरतलें म्हणून मस्त लोकांक आमकां दिसता आशिल्लें आज ते तुमगेले उलोवन कळ्ळें आनी तुमकां एक व्हड भाग्य मेळ्ळें खरेंच तुमगेले अशीच उत्तरोत्तर बरें जावो ही इच्छा प्रकट करून मी हांगा राबताची धन्यवाद आणि आमगेल्या वीक्षकांक बी इतलो वेळ कार्यक्रम पळोवचे देखून धन्यवाद धन्यवाद